गोयच्या कोमुनिदाद जमनींचेर आतां मेगा प्रकल्प. लोलयेच्या कोमुनिदादीन आपल्यो जमनी फिल्म सिटी, सोलर प्लांट, सैनीक स्कूल तशेंच GTDCच्या प्रोजेक्टां खातीर दिल्ल्यो आसात म्हूण लोलये कोमुनिदादीचो अध्यक्ष विश्वजीत वारीक उलयलो. फिल्म सिटी खातीरच रिजर्व दवरला. दुसरे आतां एक आमकां गॅडाचे प्रपोजल आयला सोलर पावरा खातीर. जागो अजून निश्चित केल्लो ना. फिल्म सिटी खातीर 10 लाख. तांणी 100 to 150 मेगावॅट पावरा खातीर साधारण 10 ते 15 लाख जमनीची गरज आसा. साधारण 3 ते 5 हजार एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो. परमनंट रावपी थंय कोण आसचे ना. जे येतले आपले शूटिंग करतले, आपलो क्रू घेवन. एक जर टीम आयली न्ही, तांचे बरोबर 500 ते 600 लोक असतात फिल्म शूटिंगाक. ते येतले, आपले शूटिंग करतले, 1 महिनो 2 महिने परत वतले. वेसाइड एम्युनिटीज म्हण GTDCचो एक प्रोजेक्ट. थंय साधारण एक 50 गाडयांचे पार्किंग आसतले, चार्जिंग स्टेशन आसतले, 8 शॉपां आसतली, ताजे भायर एक रेस्टॉरंट किंवा फूड कोर्ट आसतलो आनी वॉशरूम आनी बाथरूम. GTDCक फक्त 5,000 ते 10,000 जागो जाय. सैनीक स्कूलाक 50,000 जाय. सैनीक स्कूल म्हणटा ते आमची जे पळय देशाची NDA आसा न्ही, ताका फिडिंग स्टुडंट तयार करपा खातीर एनक्रोच केल्ल्यो नात त्योच जमनी सध्या प्रकल्पां खातीर दितले म्हूण अध्यक्षान सांगलें. आतां सद्याक हायकोर्टाची एक हें आयलो, थंय PIL फायल केल्ले आसा. ताजे प्रमाणे सगळीं जी घरां आसात न्ही, ती डेमोलिश कर म्हळ्यार जितली एन्क्रोचमेंट आसा ती. तातूंत कुमुंदादीची कितली आसा ती आमकां डिटेल दी म्हूण एडमिनिस्ट्रेटरान लेटर केल्ले. सद्याक आमी जी क्लियर आसा तीच दिता. मागीर एन्क्रोचमेंट कित्याक ना जाल्यार ते जावचें ना. ह्या प्रोजेक्टांक लोकांचो विरोध जाल्ल्या संदर्भात प्रश्न केल्या उपरांत कोमुनिदाद अध्यक्षाची जाप. एन्क्रोचमेंट आसा म्हणून ते अपोज करतात. आपली जमीन आसा, आपल्या एन्क्रोच केल्ली जमीन आसा ती फाल्यां फिल्म सिटी वचपाक शकता, ताका लागून तो अपोज अशें तुमकां दुबाव मारता. अशें थोड्यांनी एन्क्रोच केल्लो आसा आनी ते बाकीच्यांक इन्स्टिगेट करून ते फुडें हाडटात. तांकां कितें गरज आसा न्ही, कित्या खातीर अपोज करतात हें विचारूं शकतात आनी सोल्युशन काडूं शकतात. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.